Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people working under contract for 5 years and above in departments like PWD, IT, etc. The workers under contract were given assurances by the late Sri Manohar Parrikar in the House regarding creating a policy and regularizing them as permanent employees. The same assurances were given by Dr. Pramod Sawant and also ministers like PWD Minister Sri Pavaskar in terms of regularizing the people. गेली 20 वर्सां म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करतात आणि जवळपास तांकां मिनिमम वेजीस सुद्दां मेळना. आय एम अवेअर ऑफ इट. तांकां 6,000 रुपया मेळटा, कॉन्ट्रॅक्टराक 9,000 रुपया मेळटाले मिनिमम वेजीस. तांकां 6 म्हयने पगार मेळना. म्हाज्याय मतदारसंघात जवळपास खूप भुरगे आसा, सगळ्यांच्या मतदारसंघात असे भुरगे आसताले जे स्पेशली PWD वॉटर सप्लायन काम करताले. बट द फर्स्ट डिसिजन वी हॅव टेकन म्हणजे आमी ते अनाउन्सूय करताले की PWD सोसायटीन जे भुरगे आशिल्ले सगळे नॉट सोसायटी ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस PWDन जितके भुरगे आशिल्ले एक्झॅक्टली नंबर इज 1722 समथींग. ह्या सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे तांकां थोड्या जाणांक खरें 4 वर्सां जाल्ली. पयलीं डिसिजन 5 वर्सांचें आशिल्लें बट 4 वर्सां जाल्यार तांकां सुद्दां वन टायम आनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर भुरगे PWDन हाज्या फुडें केन्नाच घेवचे ना. ह्या सगळ्या भुरग्यांक वांगडात काडून आमी सोसायटीन घालता सो दे विल गेट द मिनिमम वेजीस तांकां मेळटल्यो. ओके. आनी दुसरो उरलो विशय 5 वर्सांनी एबाव म्हणजे जितके सगळे आसात त्या भुरगे आमी टप्प्या टप्प्यान ताचो विचार करता. हांव तेजी अनाउन्समेंट जी आसा फाल्यांच्या म्हज्या बजेटाच्या स्पिचीत जातली.